तुम्ही सिन्सियरली करता जाल्यार 4-5 दिसान रोड जावंक जाय. समज रोड जायना जाल्यार आमकां परतून येवचो पडटलो. जाल्यार एनएसयूआय कितलो म्हणल्यार कितें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो तुमचो हेजेर? आमी 15 दिसाचो टायम दिता. विदीन दीस 15 days द वर्क शूड एटलीस्ट इनिशिएट जावंक जाय. वर्क एटलीस्ट स्टार्ट and we will come with the entire Congress government, Congress party will come, with all the frontal will come, and huge protest will do. This is just as a start we have done to raise a question and to tell the authority to please act upon it. समज जायना जाल्यार आमी full as a Congress party will come on the roads. पण कर्फ्यू लागला ना रे, कर्फ्यू लायला न्हू. कर्फ्यू लागला म्हणूनच आमकां स्मॉल प्रोटेस्ट करचो पडटा. इफ यू गो टू सी द पेट्रोल ऑल्सो वी आर डुईंग स्मॉल प्रोटेस्ट. मीन्स नॉर्थ गोवा 100 लोक, साऊथ गोवा 100 लोक. सो अशें आमी स्मॉल करूंक सोदता. सो आतां कर्फ्यू लागल्यार सुद्दां आमी स्मॉल रोड प्रोटेस्ट ऑल ओवर गोवा करतले. ओके, ह्यो खंयसर तुमी आतां हे केला म्हणल्यार खंयसर फक्त हांगासरूच ओनली एक? इफ यू गो टू सी आतां आमी हा प्रोटेस्ट केला ऑथॉरिटीचे नजरेन हाडपाक की इतली हालत जाला. एंड दीस वाय वी हॅव टेकन दीस स्पॉट इज स्मार्ट सिटी. कोट्यांनी पयसो हांगा इन्वेस्ट जाता स्मार्ट सिटी. आनी यू सी द सिच्युएशन ऑफ द स्मार्ट सिटी. आनी तुमी जर पळयले ते चिंबेल जंक्शनान मागीर गिरी ते फूल वॉटर लॉगिंग जाला फूल. थंय आनी गाडी व्हरूंकूच शकना तूं समज मोटरसायकल व्हरता जाल्यार तूं थंयच पडलो. आनी कार सुद्दां हाफ वयता तुजी कार. म्हणजे यू हॅव टू गो ट्रॅवल बाय बोट नाव. आनी तशें हांवें म्हटलें फाल्यां ते अशें म्हणू शकता की रोड्स आर बॅड, वी आर प्रोवायडींग बोट ट्रॅवल इन पोर्ट म्हणून गोवा अशें ते म्हणू शकता फाल्यां. सो आमकां दुबाव आहा. कशें तेंच्यांनी पेट्रोलाक म्हटलें ना वी आर प्रमोटींग इलेक्ट्रीक व्हेकल बेस्टे टू हायट या दीस. सो फाल्यां ते अशें म्हणू शकता वी आर प्रोवायडींग बोट्स टुमॉरो. दे कॅन गो टू एनी हायट, दे कॅन गो टू एनी लो पॉलिटिक्स. तांकां कांयच एथिक्स ना, कांयच लोकांचें पडलेलें ना. लोक जिते आसा की जिते उरतले तांकां कांयच पडलेलें ना. तांकां फक्त पयशे करूंक जाय, आपले फक्त पॉकेटां भरूंक जाय, 30% कमिशन घेवंक जाय आनी तांकां घरा बसूंक जाय. आनी कोणूच एड्रेस करपाक इशू ना. सीएमाचो अपॉइंटमेंट घेतलो, सीएम अपॉइंटमेंट दिवपाक रेडी ना. PWD मिनिस्टराक विचारल्यार 31 मे म्हणटा अजून रोड जावंक ना. एवरी पावसान हे जाता न्हू, जे होणे पडटा ते कित्याक लागून जाता म्हणल्यार हेचो मेन कारण तो PWD मिनिस्टर आनी सीएम. कित्याक एवरी इयर तांकां कॉन्ट्रॅक्ट घेवंक जाय, एवरी इयर तांकां टेंडर दिवंक जाय. समज ते बरो रोड करता एवरी इयर जायत आसता. एवरी इयर तूं समज बांदलो सुद्दां रोड एका एड करता इवन रोड टॅक्स सुद्दां लोक भरीत आसा म्हणून. इवन तेच म्हणटा हांव, तुमी रोड टॅक्स घेता आनी समज इंटरनल रोडान कोण लोकल पीपल आर गोईंग टू बाय ग्रॉसरीज मील थंय इंटरनल रोडार लिपून पुलीस रावता. आनी तेन्ना ते तालो मारपाक पुलीस पयलीं आसता. हा पुलिसाचो हे म्हणना बिकॉज ते केन्ना विचारले तशें प्रोसिजर म्हटलें की पुलीस म्हणटा हे आमच्या डिपार्टमेंटान येना, रोड आमच्या डिपार्टमेंटान येना. सो तुमी तालो मारपाक पयलीं येता आनी रोड सेफ्टी दिवपाक तुमी फाटीं सरता. द रुल्स आर ओन्ली फॉर द पीपल, नॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. आमी हो प्रश्न मांडटा. द रूल शूड बी इक्वल न्हू. आनी तुमी ड्राफ्ट करता सो दॅट पीपल शूड फॉलो, यू ऑल शूड फर्स्ट फॉलो. आयज सकाळी स्वता जेन्ना चीफ मिनिस्टर गिरीन पावलो, गिरीन तुम्ही पळयलां आसतलें की फूल उदक भरला बिकॉज दे युजींग सब स्टँडर्ड वर्क. देर इज नो प्लॅनिंग एट ऑल. आणि स्वता सीएमान कन्फेस केला की देर इज अ मॅन मेड ब्लंडर दॅट इज क्रिएटेड. दॅट इज वाय ऑल द रोड्स हॅव बीन फ्लडेड. हेच्या फुडें आनी हांव कितें म्हणूं शकता. नाव सिन्स ही हॅज सेड कित्याक लागून ते अशें म्हणटा तुमी की आतां लोक आतां हे करता न्हू, हे तो जाता न्हू, कित्याक लागून हे बॅड लो क्वॉलिटीचे रोड? तेंचो मेन हेतूच तो आहा न्हू की तांकां टेंडर काडूंक जाय. समज ते बरे ताराचे बरे मटिरियलाचे रोड यूज करतलो. समज बरो रोड करता कमीत कमी 10 वर्सां रोड येवंक जाय एज प्रॉमीस बाय PWD मिनिस्टर. तो कितें म्हणटा बरो रोड 10 वर्सां येतलो. तो ताजे इन्फॉर्मेशनान बरो रोड 10 वर्सान येतलो. तो 10 वर्सां कित्याक येना रोड? आतां समज तूं एप्रिलान घालता रोड, मे या जुनान पावस पडटा, एका पावसान रोड वयता. सो हेंचो हेतूच आहा टू मेक मनी. दॅट्स वाय दे आर नॉट युजींग मटिरियलायज्ड दीस रोड्स. आनी मटिरियल सारको यूज करना ते कित्याक तांकां टेंडर जाय, तांकां एवरी इयर कमिशन जाय. समज एकूचदा रोड जालो तांकां कमिशन गावचो ना न्हू. ते बेकार आहा. तांकां बेश्टे कमिशनान जगता ते आनी कांय काम धंदो हार्डवर्क बी कांय करपाचें ना तांकां. फक्त कमिशनान जगता BJP गव्हर्मेंट आनी कांयच पडलेलें ना हांकां लोकांचें. ट्राफीक सेल आनी ते रोड सेफ्टी वीक म्हणून ते अवेरनेस करीत आसता. तेचेर कितें म्हणटा लोक? बट रोड सेफ्टी वीक करप इज ऑल्सो गुड सायन बिकॉज हेल्मेटा खातीर दॅट इज ऑल्सो गुड. यू आर डुईंग the road should be Yeah. firstly made properly. No, if you want to organize road safety week, it is why so that the commuters who are traveling तांकां एक बरे हेल्मेट सीट बेल्ट घालपाचें म्हणून. पण रोडूच सारको ना, रोडा खातीर एक्सिडेंट जाता जाल्यार त्याची जबाबदारी कोण घेतलो? आय थिंक दिस इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट that they should come ahead and they should say that yes, we are at fault.
people are meeting with an accident and due to the bad condition of the roads. आणि कितें रोड सेफ्टी तुमकां वीक जो दिसता म्हणटा आतां तुमी न्हू कितें ऑथॉरिटीक सांगूंक सोदता रोड सेफ्टी वीकचे म्हणटा रोड सेफ्टी वीक म्हणजे एका विकाचो रोड सेफ्टी वीक आसता सो हांव डिमांड करता PW मिनिस्टराक आनी CMाक तूं एक रोड सेफ्टी वीक ऑर्गनायज कर आनी आख्खो गोंय जो आहा भोंव आनी पळय खंय खंयचे रोड बरे ना म्हाका दिसता CMाक खबर आसतलें सो वन रोड सेफ्टी वीक शूड बी हॅपन टू चॅक द रोड चॅक करपाक एक सेपरेट रोड सेफ्टी वीक करचो आसता आनी वी आर डिमांडींग की सेपरेट रोड सेफ्टी वीक ऑर्गनायज करात तुमी जस्ट टू चॅक द रोड आनी रोड सारको करून घेयात पयलीं मागीर रोड सेफ्टी वीक तुम्ही ऑर्गनायज करात पयलीं स्वताचे रोड सारके आहा ना ते पळयात आनी रोड सेफ्टी वीकचे ऑर्गनायज करात थँक्यू अरे आमकां जाय 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 वी वॉन्ट सेफ्टी वी वॉन्ट सेफ्टी वी वॉन्ट सेफ्टी अरे आमकां जाय आमकां जाय राव फोटो काडटा अशात वेळ फोटो